न्यायालयाचो आदेश आणि सरकारचे नेम मोडून काँग्रेस मुखेली अमित पाटकार खण म्हालाची येरादारी करता। तशेंच खण म्हालाच्या येरादारीन घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप आरजीचो मुखेली मनोज परबान केलो। मनोजाच्या आरोपा उपरांत चाळविल्ल्या अमित पाटकारान पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप भायर आयले। मनोज परबा आड अब्रू लुकसाणीचो दावो दाखल करपाची शिटकावणी पाटकारान दिल्या। पळयात हे कोफुसांव। मायनिंगेचो जो पायनोराचो ई ऑक्शन जाल्लो तो 22nd ई ऑक्शन जाल्लो आनी ते ई ऑक्शनान थोडे जाण जिखलेले आनी ते बीड जिखून तेंच्यांनी तो ओर घेवन ट्रान्सपोर्ट करपाचो म्हणून विकपाचो म्हणून ते फायनल जाल्लें। आतां तसोच एक ओर 22nd एक लॉट आसा। आतां 22nd जो लॉट आसा पळय तो 22nd लॉट 2019 हे लॉटाचो 22nd लॉटाचो ऑक्शन जालो। जेन्ना 2019 जालो जेन्ना तो ऑक्शन जालो तेन्ना ऑक्शन जावन थोडे बिडर्स आसले ते जिखल्या नंतर कितें जालें की एक गायडलायन आसा की जो बिडर आसा जो गिडर जर तुमी पळयत जाल्यार हे गायडलायन्स आसा। गायडलायन्सान क्लियर बरयला की 4 दिसां भितर 40% जो पेमेंट आसा तो पेमेंट जावपाक जाय आनी 30 दिसां भितर सगळो जो माल आसा पळय तो व्हरपाक जाय। हांगा क्लियर कट जे आमी जर पळयत जायत गायडलायन्स जाल्यार हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा की 40% बीड नावट शॅल बी डेपोजिटेड विदीन 4 वर्किंग डेज आनी जो बाकीचो आसा बॅलन्स 60% विदीन 30 डेज आनी 30 दिसां भितर व्हरपाक जाय। नाजाल्यार बाकीचे आहा ते EMD अलॉंग विथ द 40% डिपॉझिट शॅल बी फॉरफिटेड इन द फेवर ऑफ द गव्हर्मेंट। हें जालां। आतां एक जयी भावा येलुरी इंडस्ट्रीज म्हणून आसा तो ती बीड जिखता ताका सेल परमीट मेळटा। सेल परमीट ताका मेळटा 2021 तो जिखला 2019 2021 ताका मेळटा जे 30 दिसां भितर जावपाक जाय ते 2021 म्हणजे 2 वर्सां नंतर जाता। आतां आमचो पयलो क्वेश्चन आसा की एक कंपनी जी आसा ताका 2 वर्सां कित्याक हो सरकार रावला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। आतां सेम ओर जो आसा पळय 22nd लॉट हो एक ओर आसा, हो ओर नंबर आतां आनी एक ई परमीट जाता, सेम सेल परमीट जाता सेम लॉटाचो आनी तेचो डेट आसा 6 ऑक्टोबर 2023 आनी हेचो ओनर आसा अमित अतमोर। आतां पयले सेल परमीट जयी भावाच्या नांवार आसा, दुसरे सेल परमीट अमित अतमोराचेर आसा। आतां आमचो प्रश्न हो की 2 वर्सां आनी 4 वर्सांनी सेल परमिटां कशी जनरेट जाली। अमिताच्या हेचेर बरयला की ते फायन्स आसा म्हणून आनी दुसऱ्याचे पयलीं जयी भावाच्या हेचेर आसा ते ROM आहा म्हणून। जाल्यार ROM टू फायन्स कशें जालें, मायनी वयल्यान ओर जेटीचेर कसो पावलो। आज तुकाराम परब हाणें एक फॉल्स एलिगेशन केल्लें आनी ही ट्रायड टू मिसगायड द पीपल ऑफ गोवा, मिसगायड इनोसंट गोवन्स आनी एक प्रकारचो म्हाका दिसता षडयंत्र की ओपोजिशना भितर फूट घालप आनी अशें गोंयकारांक दाखोवप की फक्त आपुणूच सेवियर। आज ताणें थोडी परमिट्स दाखयले गव्हर्मेंटाची। आय फील प्राऊड टू से दॅट आय एम इन मायनिंग इंडस्ट्री अँड वी डू लेजिटिमेट बिजनेस आनी ह्या बंद्यान आमी आतां ना वी आर देर प्री लिबरेशन। सो इफ तुकाराम परब wants or if anybody wants, I can show you documents or lease rent paid or royalty paid in Portuguese era. म्हणजे अजूनही आहात घराकडे डॉक्युमेंट्स जोडलेल्या। पॉईंट इज व्हेरी सिम्पल की आज आम्ही ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट झगडतात, सरकाराची स्कॅमा एक्सपोज करतात आणि इफ वी आर अपोजिशन आय थिंक वी हॅव टू टॉक इन वन वॉइस। एकामेकाक टार्गेट करप ऑन फॉल्स नरेटिव्ह, फॉल्स केसीस इज नॉट गुड फॉर द सोसायटी। आय थिंक टुडे जे ताणें पळय आरोप केल्या ते विथ डॉक्युमेंट्स आय हॅव शोन आनी वी वील बी गोईंग हेड विथ फायलिंग अ पुलीस कंप्लेन, ऑल्सो फायलिंग अ डिफॉमेशन केस आनी वी वील गो टू द एंड की हाच्या फाटल्यान कोण आसा। बिकॉज दीस इज नॉट द फर्स्ट इन्स्टन्स। हाच्या पयलीं रायट फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 year आय एम बींग ट्रबल्ड पर्सनली टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आय एम द काँग्रेस प्रेसिडेंट। We are fighting against this government. They moved to High Court with false. High Court has given ruling in our favor, saying that whatever ore we have purchased in auction is a legitimate ore. ताज्या उपरांत आनी एक कोण तरी डमी मनी येता आदोगाद तो केसी फायल करता, त्यो एक डिपार्टमेंट भायर उडयता बिकॉज तातूंत तथ्य नाशिल्लें। ताजेरूय आमी पुलीस कंप्लेन फायल केला, डिफॉमेशन केस फायल केला आनी आतां हो तिसरो येता। सो आय फेल टू अंडरस्टँड दॅट देर इज समबडी बिहायंड दीस हू इज पर्पजली ट्रायंग टू टार्निश द इमेज ऑफ द ऑपोजिशन बिकॉज ऑपोजिशन ह्या सरकाराक
आज जे पळय लूटमार चल्ल्या, जे जागे गोंयकाराचे विकत आसात आनी फक्त लँड स्कॅम लँड डिलिंगान जे आसात तांकां खंय तरी हें खटकता म्हणून म्हाका दिसता आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला आनी वी वील एक्सपोज तुकाराम परब इन ऑल हीज डिलिंग्स.